पहिली आता सगळ्या वक्त्यांनी सांगले की गावडे सर असो आमचं डॉक्टर कस्तूर असो की आमचं राजन भाई की आज जे आम्ही आसात ही 18 जून 1946 ज्या दिसा क्रांती डॉक्टर राम मोहन लोहियान ठरयले की ना आम्ही आमचो आवाज हे करू जाय म्हणजे काढू जाय आणि जोपर्यंत आम्ही आमचो आवाज काढना तोपर्यंत ही क्रांती जायना आणि आज तशीच हांव तुमकां सांगता आज आमचो बिचोली सुद्दां जर आदर्श करूंक जाय जाल्यार एक नेतो एक आमदार जाल्यार किंवा गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री म्हणून आमी सगळे लोक जमोन तातूंत भाग घेवंक जाय भितर सजेशन्स आसूं जाय क्रिटिक्स आसूं जाय पॉझिटिव्ह क्रिटिक्स आसपाक जाय तुका कितें चुकलें जाल्यार सांगपाक जाय आनी तरच हें घडोवंक शकता आज आमी कितें करतात बारीक बारीक विशयाचेर तुका हें करता आज कशें आसा आमकां स्वातंत्र्य मेळ्ळो पण स्वातंत्र्य मेळपाक लोकांनी बाबड्यांनी खूब त्रास काडले स्वतंत्र सैनिकांनी तो दवरुपाकय तितलोच डिफिकल्ट आसा आनी हो जर मेंटेन करतलो फुडले जर आमची जर तुका युवा पिढी सुशिक्षीत सुसंस्कृत आनी आमचे जे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणटा सदांच म्हणटा स्वयंपूर्ण गोवा जर हे करतलो जाल्यार सगळ्यांचो हातभार लागपाची गरज आसा प्रत्येक पावले पावले स्टेपार आमकां म्हणटात ते वी हॅव टू थिंक ऑफ कसो इंट्रस्ट आमच्या बिचोलीचो गोंयचो हो इंट्रस्ट आमचो पळोवचो पडटा जाल्यार जे हुतात्म्यांक तांकां खरेंच बरें दिसतलें की बाबा आमी तेन्ना रात दीस त्रास काडले इतले इजी नसले तेन्ना ते म्हणजे सत्तेच्या अगेन्स्ट वचाक 400-4.5 वर्सांची सत्ता त्याच्या अगेन्स्ट आवाज उठोवप कोणाक हांगा फ्रिडम नसलो कोण बोवाळ घालतालो ताका काडून भितर घालताले आनी तो तेन्ना तेंच्यांनी तो बोवाळ करूनचो आक्रोश केल्लो तशें म्हणून आमकां तें मागीर 1961 मेळ्ळें इट टूक खूब टायम घेतलो कोणायक कितें दिसता आज काम सुरू केलें काय फाल्यां जाता ह्या फक्त 4.5 वर्सांक आमदार ह्या नात्यान हांव सांगता आमी बियां रोयल्लीं आसा थोडी खंय झाडां जाल्लीं आसात थोडी आतां व्हडली जाते बी लोकांनी पाश्यास करचो पण नक्कीच सांगता प्रामाणीकपणे जर आदर्श बिचोली घडयतलो जाल्यार तें काम खुबशें आमी केल्लें आसा तुमची सगळ्या लोकांची साथ जाय तरच खरो आमचो बिचोले आदर्श बिचोले जातले बिचोलेन खरीच क्रांती जातली तो आमचो ऑडिटोरियमाचो विशय आसूं बस स्टँडाचो विशय आसूं तुमी सगळे गोश्टी हे पळयतात पळय थोडे कशे आसात थोड्यांक कशें आसा कितलें बरें दिसलें जाल्यार तें तांकां दिसनातच ना तांची ती सायटच मातशी ब्लर आसा ताका आमी कांय करूं शकना बट तुमच्या प्रत्येकाच्या गरज आसा खास करून युवांची पत्रकारांची हांगा आसलेल्या सगळ्या उपस्थित नागरिकांची येयल्ल्या वर्सा जशें नारायणान सांगलें आमी न चुकता 18 जुनाक आमी हांगा क्रांती दीन मनयतात आनी तुमी सगळे जाण सहभाग घेतात देव बरें करूं आनी ह्या दिसा आमी मुद्दाम हांगा जमलेले आसा आमच्या तांबडे शाळे कडेन म्हज्या बरोबर आसा आमच्या ह्या वाठारांतली या मतदारसंघाचे आमदार श्री चंद्रकांतजी शेट्टी सगळे उपस्थित सर्व मान्यवर सगळ्यांची नावं घेत नाही पण आजच्या या क्रांती दिनानिमित्त आपण सगळेजण या भारत देशाच्या उज्ज्वल भवितव्याकडे जर आपण सगळ्यांनी लक्ष जर दिलं तर मला वाटतं लवकरात लवकर महाशक्तिशाली होण्यापासून आपला भारत देश कोणीच थांबवू शकत नाही ज्या पद्धतीनं माननीय आणि आदरणीय पंतप्रधानजी पूर्ण वेळ काम करत आहे देशासाठी आणि जे महत्त्वाचे मुद्दे त्यांनी आता हातांमध्ये घेतले आणि त्याच्यात एक नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी जी आणलेली आहे त्याच्यातून मातृभाषेतून शिक्षण व्हावं हे जर मिळालं मुलांना तर मला वाटतं आपल्या मुलांमधली जी काही कमतरता जी आहे ती त्या मातृभाषेतून निश्चितपणे भरून निघेल आणि आता गोव्यामध्ये मराठीलाही सुद्धा राजभाषेचा दर्जा मिळावा याच्यासाठी जी मागणी होत चाललेली आहे तर मी माननीय आमदारांना विनंती करेन की हा जो विषय जो आहे मराठीला राजभाषा करण्याचा तो त्यांनीही लावून जर धरला तर मला वाटतं गोव्यामध्ये एक चांगली क्रांती आपल्याला येणाऱ्या कालावधीमध्ये दिसून देईल तुम्ही पळयतात GNH. Empowering tribal entrepreneurs in Goa. The GTEGP scheme by EDC Limited provides financial assistance to support self-employment and business ventures among tribal communities. Age limit 18 to 45 years. Project cost up to 25 lakhs. 40% capital subsidy. Margin just at 5%. Call today 7720047279. Apply today at EDC to grow your business.